क्लब हाऊसाक विजीट करपाक आयिल्लो. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता विच इज फॉर द 45 days. ताजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच बट फॉर युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळून त्यांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयांचेर घेवपा खातीरच आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन कारण इट इज एन 10 वर्सांनी एकदा जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. ताजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. एन इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळें इवन दो जर VIP गॅस्ट कोण येतले कितें हें सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दामून आयिल्लो. आज हांव तेंचे कडेन डिटेलान 45 डेजच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजीटूय थंय केल्या. तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां. तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. वी हॅव रिक्वेस्टेड फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर द 300 crores ऑफ रुपीज फॉर द स्पेशली फॉर द एक्सपोजिशन कारण एक्सपोजिशन 10 वर्सांनी एकदा येता आनी आमकां ह्या कंप्लीट ताजेर आमी एवरी इयर स्पेंड करता. पूण अंदू आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रिक्वेस्ट केला बिकॉज इट इज एन इंटरनॅशनल इव्हेंट. इट इज नॉट ओनली द नॅशनल इव्हेंट, इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट. सो दॅट वी हॅव रिक्वेस्टेड डेफिनेटली आमकां खबर आसा की आमकां मदत जी जाय पळय ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यानूय मेळटली. Last month PM met to the Pope Francis. They request. हांवूय PMाक मेळ्ळो पळय न्ही तेन्नाय बी हांवें PMाक रिक्वेस्ट केलें की पोप हांकां एक्सपोजिशनाक इनवायट करचें. You are hopeful? अजून कन्फर्मेशन घेवन आय एम व्हेरी मच होपफूल कारण हांवें बरोवपाचें हांवें PMाक म्हणलां सो इन्विटेशन वील गो फ्रॉम द गव्हर्मेंट युनियन गव्हर्मेंट. डेफिनेटली इन्विटेशन वील गो.